हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयच्या दिसा पासत ह्या वेळा पासत आमी आमच्या देवाक वाखाणुया. तो सोबीत रित्यान आमचे भितर काम करता. तिचें सोबीतपण आमच्या भितर दिश्टी पडटा. त्या देवाक आमी ह्या वेळार वाखाणुया. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोनूय हात वयर उबारून अन्य भाशेन आमी देवाक दिन वाचुया. ओब्रहांतिला बाशिंत्र लांदे लेहेरा बाकोरा किमा तोरा सिंत्र लांदे ओब्रमान तो रोबो शिखेत्र लांदे. धन्यवाद प्रभु येशू ख्रिस्त. ओब्रमान तो रोबो शिखेत्र लांदे. ग्लोरिया, महिमा, स्तुती आणि आराधना. ओब्रमान तो रोबो शिखेत्र लांदे. ओब्रमान तो रोबो शिखेत्र लांदे. ओ हालेलुया जीसस. थँक्यू अब्बा फादर. थँक्यू होली स्पिरिट. पहिली जोवाची चीट अध्याय 4 आणि 4 ओळ आमकां सांगता. 1 जॉन चॅप्टर 4 वर्स 4. सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुम्ही देवाची आणि तांचेर तुम्ही जैत वेला, कारण संवसारान आसा ताचे परस जो तुमचे सवे आसा तो अदीक बळिश्ट. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता. सुपुल्ल्या भुरग्यानो, तुम्ही देवाची आणि ताचेर तुम्ही जैत वेला, कारण संवसारान आसा ताचे परस जो तुमचे सवे आसा तो अदीक बळिश्ट. मोगाच्यानो देवाचें उतर आमकां सांगता, तुमी देवाची आसात, आमी देवाची आसा. आनी ताचेर म्हटल्यार कोणाचेर? सैतानाचेर आमी जैत वेला. कित्याक तो ह्या संवसारान आसा. कित्याक देवाचें उतर आमकां सांगता ह्यो संवसार नश्टाच्या हातीन आसा. तो संवसारान आसा पूण आमचे भितर आसा तो अदीक बळिश्ट. मोगाच्यानो आमचे भितर आसा आमचो लाडको देव स्वामी जेजू ख्रिस्त, आनी तो बळिश्ट आसा. तो बळिश्ट आसा आनी देखून आमी ताचेर जैत वेला. कित्याक तो आमच्या भितर आसा. तो विजयी आसा मोगाच्यानो. आनी देखून तूं आनी हांव विजयी आसा. तूं आनी हांव विजयी आसा. कित्याक आमी देवाची भुरगीं आसा मोगाच्यानो. तो आमचो गोवळी आसा. ताचे पासून आमी जियेता. चरवाहा है तू मेरा, मुझको ना होगी कुछ कमी. तेरे लिए ही बची हूँ, तू ही है मुझको
Shindrelande lehere beshe korobonda la basindraland. Oh, thank you, Lord Jesus. Oh, Brahmando robo seheri ala basheheri ala la 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 la. Oh, gloria mahima deva kinva stuti आणि आराधना. Yaramantrusi, Libramantru, Shiramantrusi, Libramantru, Labramantrusi, Labramantru, Shiramantrusi, Shibramantru, Labramantru. Thank you, Jesus. या दिसापासून या वेळापासून तुझ्या भाषेन कोण ना, तुझ्या भाषेन कोण असो ना. तुझ्या भाषेन कोणच ना. तू सोबीत असाय आमच्या दर एकल्याच्या जिवितान. आज तुमचे जीवित पळयात बाबा, आणि जर तुमच्या जिवितान जर जेजू ना, तर तुमचे जीवित आसन पासून जीवित ना. आणि जर तुमच्या जिवितान जेजू आसा, तर तुझ्या जिवितान संपूर्ण काय आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आज ते देवाचे उतर आमी पळयताले. इफिसकारांचे पत्र 4 अविसूर आणि 10 सगळ्यो वस्तू भरून सगळ्या सर्गा वयर चडलो. तो दुसरो न्हय, बगर देंवलेलो तोच. ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी केले, थोड्यांक बरी खबर परगटणार, थोड्यांक गवळी आणि थोड्यांक शिकपी. 12वी लायन. ह्या देण्यांचो शेवट म्हटल्यार हे, ताचे सोबे उदेशी भक्त संपूर्ण जावच्या आणि क्रिस्ताची कूड बांदीक येवच्याक. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सो पळयात बाबा, आयचे देवाचे उतर आमकां कितें सांगता तें. प्रेज द लॉर्ड. देवाचे उतर इफिसकारांचो 4 अविसूर 10 आमकां सांगता, सगळ्यो वस्तू भरून सगळ्या सर्गा वयर तो चडलो. आनी तो दुसरो न्हय, बगर देंवलेलो आसलो. आनी ही खबर बागेंत पावलो खेरीज भाशेन जेजू क्रिस्ताची करता. हुंय अशा भाशेन उतार म्हणटा, सगळ्यो वस्तू भरून सगळ्या सर्गा वयर चडलो. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्यो वस्तू भरून सगळ्या सर्गा वयर चडलो. देवाचे उतर हुंय कितें तरी सांगता आनी सजमावणी दिता. देवाचे उतर अशा भाशेन हुंय सांगता, सगळ्यो वस्तू भरून म्हटल्यार सगळी आत्मीक भांडारां भरून. सर्गा वयर तो चडलो. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळ्या सर्गा वयर, सगळ्या सर्गा वयर. प्रेज द लॉर्ड. 11वी लायन म्हणटा, ताणें मनशांक ही देणी दिली. थोड्यांक धर्मदूत केले, दुसऱ्यांक प्रवादी केले, थोड्यांक बरी खबर परगटणार केले, थोड्यांक गवळी केले आनी थोड्यांक शिकोवपी केले. ह्या देण्यांचो शेवट म्हटल्यार ताचे सोवे उदेशी भक्त संपूर्ण जावच्या आनी क्रिस्ताची कूड बांदून येवच्या. आमेन. सो पळयात, आमच्या जिवितान वेगवेगळ्या भाशेची देणी आसात. आमी जर पळयता जाल्यार देवान आमकां एकूच देणी दवरूंक ना, तर देवान आमकां वेगवेगळी देणी दिल्या. ही देणी कित्याक लागून दिल्या आनी ह्या देण्यांचो कितें
फायदो आसा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या देण्याचो एक फायदो आसा म्हटल्यार क्रिस्ताची कूड संपूर्ण जाली. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात थोडे जाण जे देवाचे सेवक आसात ते बरे म्युझिशियन आसात. थोडे जाण जे देवाचे सेवक आसात ते बरे सिंगींग करतात. थोडे जाण जे देवाचे सेवक आसात ते बरे देवाचे उतर करतात. थोडे जाण देवाचे सेवक आसात ते विजडम करतात, विजडम दितात. थोडे जाण देवाचे सेवक आसात ते फुडें कितें जावचें कळीत करतात. प्रेज द लॉर्ड. पळयात दर एकल्याच्या जिवितांत देणी वेगवेगळी आसात. दर एकल्याच्या जिवितांत देणी डिफरंट आसात, पूण ती आत्मीक एकूच कूड आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां जाणा म्हाका कशें भावयणां ज्या वेळार पेंटिकॉस्टचे दिसा सगळे जाण एका कुडान बसले आसतना, शीस आसले, मरियमाय आसली आनी एका कुडान बसले आसतना पवित्र पुस्तक म्हणटा आवजीत उज्या भाशेन जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो. प्रेज द लॉर्ड. जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो आनी ज्या वेळार त्यो जिब्यो तांकां दिश्टी पडल्यो ते जिबेंकां पळयत रावताले आनी पवित्र पुस्तक अशे भाशेन म्हणटा त्यो जिब्यो मचून पिनल्यो आनी दर एकल्याच्या तोंडाचेर त्यो येवन बसल्यो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात बाबा, केन्ना केन्ना आमी विचार करता त्यो जिब्यो तांकां उज्या भाशेन दिश्टी पडल्यो. ओके, ठीक आसा, पूण त्यो मचून पिनल्यो कित्याक? एका एकल्याचेर कित्याक बसोंक ना? प्रेज द लॉर्ड. मचून त्यो पिनल्यो कित्याक? एका एकाचेर कित्याक बसोंक ना? प्रेज द लॉर्ड. एका एकाचेर एक जीब कित्याक बसोंक ना? पळयात जे वेळार पवित्र आत्म्याची आमी मदत घेता त्या वेळार आमकां सजवता कितें तर त्यो जिब्यो मचून पिनल्यो आनी एकाक एक जिबीचो कुडको दुसरे जिबीचो कुडको उज्याचो भरलेलो तेंच्या तोंडार येयलो. हेचो अर्थ सगळी आत्मीक देणी ही वेगवेगळी जरी आसली तरी ती एकाच लेवलीन आसात. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आयज गाणारो म्हणूंक शकना म्हाजे देणें सगळ्यान उंच आसा. एक प्रवादी म्हणूंक शकना म्हाजें देणें सगळ्यान उंच आसा. एक वाजोवपी म्हणूंक शकना म्हाजें देणें सगळ्यान उंच आसा. एक देवाचें उतर दिणारो म्हणूंक शकना म्हाजें देणें सगळ्यान उंच आसा. हे देणें संपूर्णकायेन दिता तो देव आनी समान करता तो पवित्र आत्मा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक भुरगो जर देवाच्या मंदिरान देवाच्या घरान जर लादी पुसता, ओके, सेवकाई करता, फरशीचेर क्लीन करता वा टॉयलेट बाथरूम साफ करता, तरी पासून तेचे देणें तेच जावन आसा जो प्रिचींग करता त्याच देणे भाशेन आसा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात पवित्र आत्मो आमचे भितर भेदभाव करना. पवित्र आत्मो आमचे भितर उंच खाला करना. पवित्र आत्मो आमकां एका वाटेन चलयता. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचे उतर जे वेळार आमी वाचता त्या वेळार आमकां कळीत करता जेबे देवाचे 2 जाण पूत आसले आनी जेबे देवाचे आवयन ताका कितें सांगलें, कितें तर एकाक तुज्या उजव्या हातीन बसय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका तुज्या उजव्या हातीन बसय म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. जे वेळार जेजूक ताका सांगलें त्या वेळार जेजून सांगलें अशें ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अशें ना. कित्याक जाणा अशें ना जाणा? कित्याक देवाच्या घरान सगळी आत्मीक देणी एकूच आसा. प्रेज द लॉर्ड. जेजू ख्रिस्त आपूण ल्हान जालो आनी आपूण ल्हान जावन तेणी शिसांचे पांय धुले. प्रेज द लॉर्ड. आपूण ल्हान जालो. जेजू ख्रिस्त सगळ्यान व्हडले आत्मीक देण्याचे भांडार आसले. प्रेज द लॉर्ड. तरी पासून तो हंबल जालो आनी हंबल जावन तेणी शिसांचे पांय धुले. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रू म्हणूंक लागलो हांव म्हाजे पांय धुवंक दिवचो ना. जेजू म्हटलें जर तूं म्हजे पांय धुवंक दिवचंय ना, आपले पांय धुवंक दिवचंय ना, तर तुका म्हजे सांगाताक वांटो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देव आमकां आयज सांगूंक सोदता हर एक आत्मीक देणी एक आसा. तूं कोण तें इम्पॉर्टंट ना, पूण तूं कोणाचो आसाय तें इम्पॉर्टंट आसा. आमेन. तूं कितें करताय हें इम्पॉर्टंट ना, पूण तूं कित्या पासत जियेता हें इम्पॉर्टंट आसा. आमेन. आनी तूं कोणा पासत जियेताय. पळयात आमी क्रिस्ताचे सांदे आसल्यार
तरी पासून आमी एकूच आत्मीक कूड आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एकूच आत्मीक कूड आसा. आमचे भितर वेगवेगळे डिफरंट देणी आसतली. एका वेगळ्या भाशेचे अन्य भाशेचे देणे आसतले. थोड्यांकां अन्य भाशेचे देण्याचे अर्थ सांगूचे आसतले. थोड्यांकां हात ठेवून मागणे करूचे आसतले. थोड्यांकां पेकवणीचे देणे आसतले. थोड्यांकां आनीक डिफरंट वाटेचे देणे आसतले. पूण हेचो अर्थ हे न्हू म्हजे देणे कमी आसा तेचे देणे व्हड आसा. ना, सगळी देणी एकूच, कित्याक आत्मो एकूच. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. सगळें उत्पन्न जाता ते आत्मे वरसून उत्पन्न जाता. सगळें येता ते आत्मे लागसून येता. सगळीं भांडारां, उत्तम भांडारां तेच्या लागीं आसा. प्रेज द लॉर्ड. म्हणून पळयात इफिसकरांचो 4:9 कितें सांगता तें, तर तो उज गेलो आनी समजवणी कितें जायत न्हय जाल्यार तो पयलो पृथ्वी खाला आसलेल्या जाग्यार देवलो. 10वी लायन म्हणटा, सगळ्यो वस्तू भरून सगळ्या सर्गा वयर तो चडलो. सगळ्या सर्गा वयर म्हटल्यार आनीक पासून सर्ग आसा. ज्या वेळार आमी जेनेसीस चॅप्टर 1:2 पळयता जाल्यार देवान सर्ग आनी पृथ्वी रचली अशें न्हू. देवान सर्ग, इंग्लीश भाशेन हेवन्स, हजारांनी लाखांनी जावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. आनी हय म्हणटा सगळ्या सर्गा वयर तो चडलो. आमेन. सो सगळ्या सर्गा वयर देवाचे सामर्थ्यशाली सिंहासन आसा. आमेन. आनी ते सगळे पळयात सगळ्यो वस्तू भरून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यो वस्तू भरून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सगळ्यो वस्तू म्हटल्यार कितें, सगळो अधिकार घेवन तो वयर चडलो. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज तोच अधिकार तुका परतून मेवला. आमेन. सो पळयात तुमच्या जिवितांत तुमचे भितर कितें देणें आसा, कसलें देणें आसा, कितले व्हडले देणें आसा ते विचार करूं नाका. पूण जें देणें आसा तें सोबयात आनी देव देणी धाडून दितलो. आमेन. आमी जे वेळार देवाक संतोष करता, आमी ज्या वेळार देवाक खुशाल करता, ज्या वेळार आमी देवाक आमी कितें करतना आमकां दाखयता, त्या वेळार देव आमकां आनीक देण्यांनी भरता. आमेन. आनीक देण्यांनी भरता. पळयात बाबा, देव तुमचो मोग करता आनी देव तुमकां वेगवेगळ्या देण्यांनी भरता. आमेन. ह्या वेळार मागता देवाचें सामर्थ्य तुमचेर उतरून ते देण्यांनी तुमी बरो, ते देण्यांनी तुमी उंच जावंक, वेगवेगळी देणी तुमच्या जिवितांत डिक्लेअर जावंक, सगळे आत्मीक देणी, सगळी आत्मीक भांडारां तुमचे भितर एकवटायेन रावूं. ओ देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार डिक्लेअर करता. देवाचें सामर्थ्य ह्या वेळार डिक्लेअर करता. देवाच्या सामर्थ्यान भरा तुमी, सामर्थ्यान भरा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. बाबा, गॉड ब्लेस. देवाचो आत्मा तुमचे सांगा